मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? बरी आहे न्हू? आमी बीन बरी आहे. चा बी पीन सगळें क्लीन करून मातशें बसलोले. आज आमगे चायको चड व्हडलें ब्रेकफास्ट ना. चाव आनी जस्ट पराठा. आनी दिशी म्हगेली कोडी आहलोली, जोबां कोडी आहलोली. हांवें ती बरी मातशी आटयली आनी पराठा बराबर खायली. म्हगे हात चड व्हडलें म्हणपाक आपणाकूय दिशी दवर म्हूण मागीर तेणेय बीन थोडी खायली. सो आयज चड ब्रेकफास्टा व्हडलें अशें कांय करूं ना. आनी आयज अशें करून हेंच जावपा सद तें मांस खायन नुस्तें खायन हांवें मागीर कितें म्हणलें बेश्टें आयज बेश्टें सोराकेश कोडी करया आनी काटलेश करया म्हूण. मागीर तुमकां हांव म्हगे रेसिपी शेअर कोत्ता. हांव करपा न्हू, हांव वॉल्टा कोत्ता तेगे रेसिपी ती, पूण ताका मातशें तें सांगपा मातशें तो हें जाता. मागीर हांव सांगता तुमकां. सो तें थिंग बसोन आहाय, हांव मातशें बसोन आहलोलें रुमा आहलोलें आनी तें जालां हाय. आनी तो तेगे टॅब निवड कोत्ता. दाट जालो आहलोलो. हाय चोय तांकां हाय म्हणटा सारकें मेल्लेल्या भाशेन मातशें हड्ड्या म्हणा रे बरें. आनी चोय पबजी लवर चोय ताका हांवें तेगे बर्थडेया पबजी थीम केलेली. हांव तुमकां फोटोज मागीर दाखयता. तेगे हांवें सारकें पबजी केक, पबजी पोस्टर लेगीत हांवें केलो ताका. आनी तो साम पबजी लवर. तो पबजी खेळ जाल्यार भायले भुरग्यां लेगीत अडकोना ना. केन्ना हांव तुमकां विडियो कोत्ता, हांव तुमकां शेअर कोत्तलें जेन्ना तो खेळटा ओके. चोय आयज ताका जाय दिसान तो पबजी लवर शर्ट घाल आहा. चोय पबजी लवर तो चोय वो पबजी लवर ओके. सो हांव किचना येयला. तेंके दिशी पॉरीज कोत्ता. पॉरीज कोत्ता आनी हाली ब्रेकफास्टा हाचोय चणे फुगोवन दवरलो हाय. तो सांजे मागीर चण्या भाजी कोत्तोली आनी हांव तुमकां तें शेअर कोत्तोलें. आनी हेचो बांगड्या पॅकेट बांगडे आहलोले हाडून दवरलो आहलोलें कित्याक केन्ना कोत्तो म्हूण अशें म्हूण हाडून दवरलो आहलोलें. सो 599 म्हणल्यार 6 पावंड आहाय अशें मोठे बरें. आनी आतां आमगेलें स्टार्ट कोत्ता. अशें नॉर्मली आमना कोडी बीन कोत्ता जाल्यार ते फ्रेश बांगडे हाडटाय ना. कटलेट बीन कोत्ता जाल्यार अशें करून पॅकेटांतली यूज कोत्ताय आमी. तें कट केली आनी आतां तें मातशें धुवपा तितलें अशें करून मातशें आयज आहा न्हू तेतून. सो ताका लागून मातशें धुयता. आनी तें बोडका कट करून ती मेळटाय ते पॅकेटां येताय ते थोडे को उत्ताय बोडका. बट हांव नॉर्मली अशें करून बोडका कट केलो हाडटा. मातशें हेल्प करून दिता वॉल्टरा. पयलीं बांगडे घायना, पयलीं उदकां सगळें मिक्स करून घेता कित्याक मागीर तें वयल्या वयर उरता. हळदी पीठ घायलाय तितून. मीठ चार 5 मिरी उडयल्या पुरो. ब्लॅक पेपर 1 तिकी उडयल्या पुरो. लवंगा मातशें मिक्स करून घेता. माझं ते बांगड्या वयल्यान गायला आसतना हें केलें जाल्यार मागीर ते वयर उरताय हळदी पिठा बीन सगळें. थोडे जाण बेश्टी उदकांक बीन हें कोत्ताय आसतलीं बट हांव अशें करून कोत्ता. आतां हांव शिजोवन दवरता बांगडे. तेदो म्हणल्यार मागीर वॉल्टर तेगे रेडी कोत्तलो. म्हगे बांगडे शिजले. एक 10 मिनटां अशें शिजयलें ते.
आनी आतां निवतरी मागीर तेंची मास काडटले. अशें मागीर बांगडे अशें निवले आनी हांव आनी वॉल्टर मॅडम दोगांय क्लीन कोत्ताय. मागीर बांगडे क्लीन करून जाले. हेचे निवळ करून तेजी मास बांगड्याची. आतां हांव मातशें वेस्ट उडयता कित्याक नाजाल्यार आयज गरमी आहाय हेचो येवपा स्टार्ट जाले आमगेर गुंग गुंग करून. आतां सगळें करून रेडी जालें. बांगड्या मास बीन करून काण बीन जालें. तेणें बीन तेगे सोल कटींग बीन करून जालें. आनी आयज ताका सांगलां तूं सांग तुगे रेसिपी कित कोन्न कोत्तो. सो मातशें लसता सांगता मातशें. सो सांग रे तुगेली कित कोन्न कोत्तो बांगड्या काटली. सो आतां हांव तुमकां दाखयता हांवें कित कित रेडी केलें तें. तर आतां हांवें कांदो घेयला 5 कांदे घेयल्ले. सो ते बारीक चॉप केलाय. आनी गार्लीक घेयल्लो चाको कांदो तो तितून आहलो लायक इकर कितें हें आहलो क्लोव्स आहले. सो ते आख्खे घेयले. आनी 2 ग्रीन चिलीज घेयलाय आनी कोरिएंडर घातून दवरला. सो चिली तुमकां जाय ते भशेन तीख जाय जाल्यार. सो म्हाका ती तीख लागना जाल्यार मागीर हांव आनी चिली घातून घालता तितून. सो चोयता. सो लेट्स स्टार्ट. सो आतां कायल तापली मुगेली. सो आतां हांव तितून तेल घालता. तेल घालून जातरी हांव गार्लीक घात मातशें भाजून घेतलो. सो गार्लीक मातशें मुगे भाजून जालें. सो आतां तितून कांदो घालता. कांदो मात भाजून घेवपाचो मातसो ट्रान्सपरंट जावपा सावन. हांव तितून आनी येदें तेल घालता. आनी आतां हांव तितून येदें मीठ घालता. आतां तितून हांव घालता ग्रीन चिलीज हांवें काडटल्यो त्यो 2. सो कांदो मातसो सगळें चोवपाचो तेतून बरें जाला भाजला. चड भाजपा नासतो. आनी आतां हांव तितून घालता हळदी पिठो. टमाट बी कांय घायना ना. अर्दे जाण टमाट बी घालताय. सो हांव टमाट बी कांय घायनाय. आनी हो जाण तो मसालो ग्रीन मसालो कांय घाली तितून. सो हांव ग्रीन मसालो घायनाय. असा सिंपल. आतां तितून हांव घालता कोरिएंडर. आनी गॅस बंद करपाची. सो कांदो भाजून जालो मुगेलो. सो आतां हांव तो मातसो लिवपासून रावता आनी मागीर मिक्सिंग उरलें तुमकां मुखार दाखयता आनी कितें घालपा तें. सो तो कांदो मातसो थंड जावन दिया. सो आतां आमगे तें कांदानी लिवलो. सो आतां तें मिक्स करपा तितून. तितून येदीशी विनेगर घालता. हेजोय हें विस्किमूस मातशें तेमी ही गोंयची नागर. सो गोंयची नागरी बरी जाता घायल्यार. थोडीशी ती घालता. टेस्टा प्रमाण घालपाची. आनी तितून हांव एक तांती घालता. आनी आतां तें बरें मिक्स करून घेवपाचें. तें बरें मिक्स करून घेवपाचें. आनी तुमकां काटी बी लागता जाल्यार तुमकां काडपाक तितूंतले.
बरें काटी बी जाल्यार हें जाता मागीर लागता नाल्यार आनी बरें बारीक करून दिवपाचें अशें करून मोटी बी आहा तें बारीक करपाचें हांवें ग्लावज घायले नाय हातीचे बरो टेस्ट येता तेका आनी हेचे हांव आनी एक तांती घालता तितून सो हांवें तितून आनी हेजी विनाग्र घायल्ली हेजे आतां मागीर सगळें मिक्सिंग करून रेडी जालें सो इतलें करून दिता तेका हांव आतां भाजपा बी काम उरलो तें तेगेलें सो मुखार तें दाखयता तुमकां कितें करता तें सो वॉल्टार म्हाका हेचें रेडी करून दिलें सगलें आनी आतां मगे भाजपा काम हेचें रवो घेयला थोडो घेयला आनी जाय कायल दवरला स्लो हेजेर तापोवंक मगे कायल तापली हांवें कायल धुयना तेणें मिक्स केलो तितूंकू हांव भाजता तुमच्यान जाल्यार तुमी मागीर धुयनूय बीन घेवपा जाता हांव तितूंकू यूज करता आतां हांव पॅटीस टायप करता तुमच्यान जाय जाल्यार तुमच्यान रावंडूय बीन करूंक जाता पूण जायते जाण अशें करून हें कोत्ता तेन्ना तांतयां बुडोवन रव्या लायताय बट हांव तितूंकू मिक्स केलो न्हू सो आतां आनी हांव कितली खावपा आहाय न्हू तितली हांव भाजता गरगरान बरें लागताय तें नाजाल्यार मागीर ती इश लागताय तोंड खावपा बरें लागना जेन्ना वॉल्टर कटलेश करता तेन्ना तो अशें करून करता सगळें पूण थोडे जाण कितें करता जाल्यार तो ग्रीन मसालो घेवन तितून घालून मिक्स करताय बट म्हाका तशें करून लायक ना आनी तो अशें करून करता सो आतां मगे सगळें रेडी करून जालें आनी हेचें तें आमी जेवपाक बसताय तांगे पयलीं रेडी करून दिलें घे प्लेट घेवन हेचें आनी तो खंय 5 खावपा खंय काटलेश बरें सो हेचें आयज सोराक कोडी आनी काटलेश्यो दॅट्स इट आनी वचोय मुगेलो हाय फ्रेंड्स ए से हाय कर मरे हाय कर कर ओपचे हाय मेक चोय चोय ताका आयज बरो ना तो हाय फ्रेंड्स ते गरम जाता सारकें हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स ते कळ्ळें आपणें चाडयताय म्हूण हाय फ्रेंड्स सो तुमकां हांव जेन बीन मेळटा आनी इट्स मुगेली प्लेट कालचो येताचो गाळमे घेयला सुंगटांचो आनी मागीर कटलेशांचें जेवण च्या बीन पीन मातशें सकयल येयली वयर रावन सारकी गरमी जाल्ल्या भशेन दिसता सारकी बिचता हांकां सकयल घेवन येयलें अशें आनी तोच एकलो वार बीन कांय ना बरें आहा अशें वेदर लायक आमगे घर सकयलूच आनी चोय तो चोय ताका आनी चोय कितको उबान वता तो चोय तो चलय चोय It's a bring full lights. Immediately. बाबान मातशें तेजे पांय बारा घाल तरी धांव येयलो आतां मोयर वयताय तो मस्तीपण करूं लागलो हा रस्त्यार धांवता सो वयचे पयलीं हांव मगे व्हिडिओ एंड करता सो तुमकां तर मगे व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार शेअर कराय सब्सक्राइब कराय
and hit the bell icon and comment koran saya mige video kesta. Till then, take care, bye bye, see you. Mogasdi.